शेतजमीन बिगर शेतकऱ्यांक विकपाक बंदी हाडपी शेती हस्तांतरण निर्बंध विधेयक शुक्रारा विधानसभेचे समन्स जातले। या विधेयकाक विरोधकांनी विरोध केलो असूनय विधेयक समन्स जाला। गोयची शेताची पिकावळीची जमीन सांबाळपाक हो कायदो हाडला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणला। गोंय राज्य पयलींच ल्हान, तातूंत शेताच्या जमनीचें रुपांतरण जावपाचें प्रमाण वाडलां। या सगळ्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर हें विधेयक चालीक लायलां अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। विधवा बायलां आड गोंयांत कांय कडेन भेदभाव करपी प्रथा आसात। ह्यो प्रथा बंद जावन विधवा बायलांक मान सन्मान मेळपा खातीर फुडल्या अधिवेशनांत कायदो दुरुस्ती जातली। बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हें आस्वासन दिलें। विधवा बायलांक मंगळसूत्र घालपाक मेळना, कांय कडेन तांकां धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवपाक मेळना अशे प्रथा आसात। ह्यो प्रथा बंद जावपाक जागृताय करपाक उपाय येवजण करपाची मागणी युरिया आलेमावान केल्ली। ह्या विशींचो खासगी थाराव तांणी सभाघरांत मांडिल्लो। थारावाचेर चर्चा जाले उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें आस्वासन दिलें। ट्युरिझम खात्याकडेन पोरूं आमी वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्सांनी एके बोटी फाटल्यान 2500 रुपया जाल्यार जेला कडेन 500 रुपया भरून लायसन्स रिन्यू केल्लें। तेन्ना ऑक्टोबर ते मे म्हयन्या मेरेनचे मुजत आशिल्लो परवानो तांच्यांनी आमकां दिल्लो। पूण आतां अचानक नोटीस येता की मार्च 31 म्हणल्यार दर्यादेगे पयल्यो सगळ्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद करच्यो। ही कसली फटवणूक सरकार करता आमचे कडेन असो प्रश्न उपरासीत वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्सांनी नाराजी उक्तायली। पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाप विचारल्यार चुकोवन तारीख छापल्या अशें ते सांगतात। सरकारान हाचेर लक्ष घालून 1 म्हयन्याची मुजत वाडोवची, आमकां थंय धंदो करूंक दिवचो अशी मागणी सावथ गोवा वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनान केल्या। फाटल्या कांय दिसांच्यान बंद आशिल्ले मयेची श्री केळबाई देवीची देवूळ बेगोबेग उक्ते करचे अशी मागणी नायक गांवकर गटांतल्या बायलांनी पत्रकार परिशदेंत केल्या। शुक्रारा राती मयां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत 50 परस चड बायलां हजर आशिल्लीं। जात्रे दिसा जाल्ले झगडेक देवस्थान समिती जबाबदार आसा असो आरोप ह्या बायलांनी केला। मजगतीं देवूळ बंद आशिल्ल्यान जात्रे निमतान भाविकांनी दाराचेरूच ओटयो भरिल्ल्यो त्यो थंयच पडून आसात अशें तांच्यांनी सांगलें। बाळी केपें वाठारांत ब्लॅक पॅन्थर सापडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय दिसांनी थळाव्या लोकांनी ब्लॅक पॅन्थर दिश्टी पडिल्ल्याचे कागाळ रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक केल्ले। ते प्रमाण रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांपळो रचून ब्लॅक पॅन्थर धरलो। हो ब्लॅक पॅन्थर 1.5 वर्सांचो आसा आनी ताका घावो जाला काय ना जाल्यार तपासून उपरांत अटंग्या रानांत व्हरून सोडटले अशी म्हायती रान खात्याचो अधिकारी प्रकाश नायकान दिली।
गोंय शालांत आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वेचे परीक्षेक शेनवारच्यान सुरवात जाल्या. दिवचल केंद्रांतल्या 987 विद्यार्थी ही परीक्षा दितले. मुख्य परीक्षा केंद्र ही शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालया सयत उपकेंद्र अवलेडी आनी राधाकृष्ण विद्यालयांतल्यान ही परीक्षा जातली. शेनवारा परीक्षेचो पयलोच दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली. कांय विद्यार्थी तर अभ्यासाचेर निमाणी नदर मारतना सुद्धा दिसले. मया जाल्ले मारपेट प्रकरणांतल्या दुबावितांची सशर्त जामिनाचेर सुटका जाल्या. जात्रेच्या मुद्द्या वयल्यान जाल्लो वाद तापून 7 जाणांक मारपेट करपाची घडणूक बुधवारा घडिल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी नायक गांवकर गटांतल्या 6 जाणांक त्याच दिसा अटक करून 4 दिसांचो रिमांड घेतिल्लो. शुक्रारा न्यायालयान ह्या दुबावितांक सशर्त जामीन मंजूर केलो. म्हापसा वाठारांत सुकन्या समृद्धी येवजण बेटी बचाव बेटी पढाव अंतर्गत 10 वर्सांच्या 138 चलयांक ह्या येवजणेचो लाभ मेळ्ळो. ही कार्यावळ गव्हर्नमेंट पोस्ट ऑफिसान आयोजीत केल्ली. ही येवजण खास चलयांच्या भविश्या खातीर उपेगी पडटली अशें म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोसुआ डिसूजा हांणी सांगलें. दैनिक गोमंतकान 61 वर्सां पुराय केल्ले खातीर शुक्रारा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोमंतकाक परबी भेटोवपी थाराव मंजूर जाला. सभापती रमेश तवडकार हांणी ह्या थारावाची घोशणा केली जाल्यार सभाघराच्या हेर वांगड्यांनी ह्या थारावाक मंजुरी दिल्या. विधानसभेत गोंयचे पयले मराठी दिसाळे आशिल्ल्या दैनिक गोमंतकान सदांच निर्भीड आनी निश्पक्ष पत्रकारिता केल्या अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी ह्या वेळार म्हणलां. शुक्रारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वांगड्यांनी ह्या वर्सांचे निमणे सत्र परीक्षा फुडें धुकलपाची मागणी करीत विद्यापीठाचे परीक्षा निरीक्षक अशोक सोडनकर हांचे कडेन निवेदन सादर केलां. परीक्षा आनी लयराई देवीची जात्रा एकाच दिसाक आयिल्ल्यान विद्यापीठान हो निर्णय घेवचो अशी ह्या वेळार अभाविपाच्या वांगड्यांनी विनवणी केल्या.
जितल्या लोकांनी आयज मेरेन पॅन कार्ड आनी आधार कार्डां लिंक केल्यात आनी सरकारान तांचे कडल्यान तालां फारीक केलां ते पळयल्यार सरकारा कडेन आतां मेरेन कितले पयशे जमल्यात आसतले काय असो प्रश्न विचारीत काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केली. हो सरकार लोकांक फकत लुटप कशें हाचे विशीं चिंतता अशें काँग्रेस म्हणटा. ई गव्हर्नमेंट म्हणटा ते खंय गेले असोय प्रश्न करी काँग्रेसीन ह्या वेळार विचारला. मडगांवां केटीसी बस स्टँडा मुखार आशिल्ल्या पार्किंग प्लॉटाचेर लायटी घालपाची मागणी मडगांवची थळावी डॉक्टर रेबेलोन केल्या. सांजे काळोख जाल्या उपरांत लोक हांगा सोरो पितात, सिगार उडटात हे बंद जावपाक जाय जाल्यार हांगा सारक्यो लायटी घालप गरजेचें आसा अशें दोतोर रेबेलोन सांगलें. आपणे स्वता ह्या विशीं पुलीस नगरपालिका इतलेंच न्हय जाल्यार मुख्यमंत्री आनी हेर गरजेच्या प्राधिकरणांक निवेदन दिलां. मात आयज मेरेन हाचेर कांयच कारवाय जावंक ना अशें म्हणीत दोतोर रेबेलोन नाराजी उक्तायली. भाजपाचे सरकार कम्युनिदाद जमीन ब्लॅक कोड लॉबीक विकूंक सोदता असो आरोप बाणावलीचे आमदार बेंजी वेगस हांणी केला. गोंयच्या 75% शेतां कम्युनिदाद सुवातींनी आसा ती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर दिवन ती पडींग शेतां परत पिकावळी सकयल हाडपाचेर मेळटा. मात सरकार अशें करून जमीन वाचोवपाच्या जाग्यार त्यो विकूंक सोदता असो आरोप बेंजीन केला. निवृत्त जाल्ल्या तारवटी पेन्शन येवजण्यो दिवपाक तरतूद विधान सभेच्या अर्थसंकल्पात केल्ल्या बदल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाका गोवा सिमेंट्स असोसिएशन अध्यक्ष फ्रँक वेगस आनी हेर वांगड्यांनी उपकार आठयले. हे संस्थेचे 7,000 परस चड वांगडे आसात जाल्यार 2,450 निवृत्त तारवटी आसा ताका पेन्शन मेळटात आनी 2,000 अर्ज प्रलंबीत आसा अशी म्हायती ताणें पत्रकार परिशदेंत दिली. गोवा शिपयार्डाक भारतीय नौदळा खातीर 7 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बांदपा खातीर 6,200 कोटी रुपयांचे कंत्राट मेळ्ळां. हो कंत्राट 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स खातीर 9,781 कोटी रुपयांच्या ऑर्डराचो एक भाग आसा जाका संरक्षण मंत्रालयान मान्यताय दिल्या.
कामगार खात्यान जारी केल्लें लेबर कार्ड ज्या मनशा कडेन ना त्या लोकांक हॉटेल मालकांनी कामां दवरचे न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभा अधिवेशना वेळार केलें. मांद्रे वाठारांतल्या हॉटेलांत एका डच बायलेचेर आगळीक करपाच्या यत्नाक नदरेत निर्देश जारी केल्ल्याचें कळटा. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी शुक्रारा मरीन नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतू हें ॲप लॉन्च केलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या ॲपान लॉगीन मॉड्यूल, सर्व्हिस कॅटलॉग, कॉमन ॲप्लिकेशन फॉर्मॅट, लेटर ऑफ क्रेडीट, बँक गॅरंटी, सर्टिफिकेशन, ट्रॅक आनी ट्रेस आनी हेर खाशेलेपणां आसात. गोंयांत आशिल्ले बांद राखून दवरपाक कोणाक रुची ना, मात सगळ्यांक सुंगटां मात खावपाक जाय. मामलेदाराक लेगीत फकत सुंगटांच खावपाक जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान विधानसभेत वक्तव्य केलें. बांद बांदपाक आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान पयशे नाकात, राज्य सरकारा कडेन भरपूर पयशे आसात अशें मंत्री सांगता. गोंयांत पावस भरपूर पडटा आनी देखून गोंयांत धरणां बांदपाक गरजेचें आसा अशें केल्या उपरांत आमकां अरब देशांतल्यान उदक निर्यात करपाक मेळटलें आनी तेल आयात करपाक मेळटलें अशें मंत्र्याचें म्हणणें. शेनवारा सत्तरी म्हालांतल्या दाबे वाठारांत सुमार 13 फुटांचो किंग कोब्रा सांपडलो. प्राणीमित्र विशाल गांवकार हांणी ह्या किंग कोब्राक धरून रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सुवादीत केलो. गोंयांत बेरोजगारी वाडत आसा आनी गोंय देशांत बेरोजगारीच्या वळेरेंत दुसऱ्या नंबराचेर येता. हाचेर विजय सरदेसायान विधानसभेत सरकाराचेर बरीच टिका केली. तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो ह्या हेतान तयार केल्ली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कश्यो अपयशी थारल्यात हाचेर लेगीत विजय सरदेसायान विधानसभेत उजवाड घालो.
गोंयांत रोजगाराच्यो खुबश्यो संद्यो आसात, ताका लागून नोकरे खातीर गोंय सोडून हेर राज्यांनी वचूं नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तुमी जर गेले जाल्यार तुमच्या कामाच्यो ह्यो संद्यो भलतेच मेळयतले. गोंयांत रोजगाराच्यो कितल्योश्योच संदी आसात, ताचो लाव घेयात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. तशेंच कामगारांक तांच्या पात्रताये प्रमाण दिसावडो दितले. 15 एप्रील मेरेन हो कितलो दिसावडो दिवपाचो ताचेर निर्णय जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. एमपीटीच्या कोळसो येरादारी खातीर प्रदूषण तशेंच अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां. एमपीटीन कोळसो येरादारी 1 नंबराच्या गेटी वयल्यान करता अशें सरकाराक सांगिल्लें. मात आतां 9 नंबराच्या गेटी वयल्यान कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोळशाची येरादारी आतां लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांतल्यान जाता. तशेंच ह्या येरादारीक लागून व्हड अपघात जावपाक लागल्यात. एमपीटीचेर सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान केला. ह्या विशयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन दिलां. नवे शिक्षण धोरण 2023 ते 24 सावन चालीक लावपाची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. पयल्या सत्तेत प्रवेश मेळोवपाची पिराय 6 वर्सां आसताली अशें आदी जाहीर केल्ले, पूण पालकांनी कांय हरकत घेतल्यो. 2023 ते 24 शिक्षणीक वर्स 5.5 वर्सां पुराय केल्या उपरांत भुरग्यांक पयल्या यत्तेत प्रवेश मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. जाल्यार फावंडेशन अभ्यासक्रमा खातीर भुरग्यांक 3 वर्सां पुराय केल्या उपरांत प्रवेश मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान अधिवेशना वेळार उलयतना स्पश्ट केलां. राहुल गांधी हाका संसदेंतल्यान डिस्क्वॉलिफायड केल्ल्यान पुराय काँग्रेस पक्षान मुरगांव वाठारांत आंदोलन केलें. राहुल गांधी हांणी केल्ल्या प्रस्नाची जाप मोदी सरकारा कडेन ना असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केले. तशेंच रेल्वे दुप्पट्टीकरणीच्या कामाचो फायदो गोंयच्या लोकांक जावचो ना हे सगळ्या अदानी कंपनीचो कोळसो व्हरपाक लागून बेकायदेशीर काम सुरू आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हजी दिल्ली वारी फकत काणकोणकारांच्या उदरगती खातीर, तातूंत राजकीय सुवार्थ कांयच ना अशें स्पश्टीकरण सभापती रमेश तबडकारान दिलें. शुक्रारा आपल्या कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. तशेंच श्रमधाम जी येवजण चालीक लायल्या ताची संकल्पना गोंयांतल्या लोकांनी समजून घेवची अशें आवाहनूय तांणी केलें.